Taci Kretya Mukti Takun Maima Stuti Bidung Tata Berkatita Taci Kretya Mukti Takun Maima Stuti Bidung Tata Berkatita Service Putra Dewansu Rusma Serga Sumsrasu Yekas Putra Kaca Sumsar Reci Salu Abhyas Sergya Tane Mursya Rupi Tilu Tiku Mizaki Bapai Tu Servasu Suntu Saci Meta Tarun Tante Puri Purpasu Sumya Sohita Taci Kretya Mukti Takun Maima Stuti Bidung Tata Berkatita Taci Kretya Mukti Takun Maima Stuti Bidung Tata Berkatita Bapace आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसो देव आमच्या जिणेच्या हरी एक घडये आमकां जाय म्हूण आशेवन ह्या सकाळी फरा आमी ह्या देव तेंपलाक धांवून आयल्या आमचे अत्रेक सडीत करया देव आमकां खरेंच आयकूं आनी आयच्या शुभ वर्त आमी आयकतल्या एक कुटुंब मनीस तो जेजू लागीं येवन ताचे लागीं मागता म्हाका बरो कर म्हूण आनी देव ताका जेजू ताका आयकता आमच्या जिणेंत ती जायत्यो गरजो आसात पूण मागता आसतना आमी खऱ्या काळजान देवा तुजी खुशी जावं म्हूण मागचें गरज म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी देखून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार चड करून देवाची खुशी आमकां कळच्याक आनी आमच्या जिणेंत जारी जावच्या ताचो आदार मागया आमचें उणेपण वळखून घेवया आनी सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता मनाचे तोंडाक विसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून घेवन सदांच सांगवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन Surya kakult kakult Surya kakult kakult Vista kakult kakult Vista kakult kakult Surya kakult kakult Surya kakult kakult प्रार्थूया प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरांत आनी बासयलेली ह्या संतोषाची संपूर्ण भरती सोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता
आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सुवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवो चलयता सासनाच्या सासनाक. सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी इस्रायलाचेर झूज करूंक फिलिस्ती एकठांय जाले. इस्रायलीत तांचे कडेन झुजूंक भायर सरले आनी तांणी एनाबजरा लागीं आपलो तंबू मारलो. फिलिस्तियांनी आफ्रिकांत आपलो तंबू मारलो. फिलिस्तियांनी इस्रायलचा विरोध आपली फौज मांडली. कठीण झूज चल्ले आनी फिलिस्तियांनी इस्रायलाचेर जैत व्हेलें. तांचे फौजेंतले 4000 सैनीक झुजा मैदानार मरून पडले. सैन शिबिराक परतले तेन्ना इस्रायलाच्या मालगाड्यांनी म्हळें, फिलिस्तियांनी आज आमचेर जैत व्हरूंक सिरेस्पोरान कित्याक निर्मिलें? सिलोथावन सिरेस्पोराची सोल्ल्याची पेट हाडुया. दुस्मानाच्या हातांतले आमकां निवरूंक तो आमच्या मदें येवं. देखून लोकांन शिलोक धाडले आनी थंयतान केरुबाचेर बसलेल्या दळबाराच्या सिरेस्पोराची सोल्ल्याची पेट हाडली. एलीचे दोग पूत होफनी आनी फिनेस देवाच्या सोल्या पेटा सोवे आसले. सोल्या पेट शिबिराक पावतस इस्रायलांनी इतली व्हड बोबाट मारली की ती पृथ्वी गाजली. फिलिस्तियांनी बोबाटाचो आवाज आयकून म्हळें, हेब्रावाच्या शिबिरांतले हे व्हड बोबाटाचो मतलब कितें? सिरेस्पोराची सोल्या पेट शिबिराक पावल्या म्हूण आयकतस फिलिस्तियांक बेन दिसलें. तांणी म्हळें, देव तांच्या शिबिराक आयला, हाय काटा आमचे. हाचे आदीं आमी केदेंच घडोवंक ना. हाय काटा आमचे. ह्या सर बलिश्ट देवाच्या हातांतली आमकां कोण निवरायत? ह्याच देवान अरण्यांत इजिप्तकारांचेर सर जिन्साची कर्गां दडोवंक तांकां क्यास्त लायली. फिलिस्तियानो, धैर्य घेया आनी वीर जाया. ना तर जसे हेब्राव तुमचे गुलाम जाले तसे तुमी तांचे गुलाम जातल्यात. वीर जाया आनी झुजा. फिलिस्ती झुजले आनी इस्रायलीत चलवले. तांचे मदलो हरियको आपापल्या तंबाक पाळून गावलो. एक व्हड संवारस जालो. इस्रायलीचे 30,000 पायतळ सैनीक मेले. देवाच्या सोल्याची पेट दुस्मानाच्या हातीन जाली आनी एलीचे दोगी पूत होफनी आनी फिनायसी मेले. देवाचे उतर हे. देवाचे वडुपकार. आमची सडवण कर सर्वेस्परा. तुझ्या मोगा खातीर आमची सडवण कर सर्वेस्परा. पूण आतां तुवें आमचे हात सोडल्याय आनी आमकां लजेक घाल्याय. आमच्या फौजा सोबे तूं आतां वसस नाय. आमच्या वैरींक पाट कर. आमी फळाफळ घेशें करताय. आमच्या दुस्मानांक आमचें आस्पदी जाय तशें लोटूंक सोडता. तुझ्या मोगा खातीर आमची सडवण कर सर्वेस्परा. आमच्या शेजारी लोकांच्या खेबडायान तुवें आमकां वोंडी केल्या. आमचे भोंवतणींची जनांगां कुसळांक हात दिवन हांसूंक लागल्या. आमकां पळयतल्या हेर जातीच्या लोकांक गादी सांगूंक तुवें संदर्भ दिल्या. ती आमकां देखताच तांच्यो तकल्यो हालोवन धरून
सरता तुझ्या मुखा खातीर आमची सडवण कर सर्वेश्वरा तुझ्या मुखा खातीर आमची सडवण कर सर्वेश्वरा Alleluia, Alleluia, Alleluia. जेजू सर्गींच्या राजाची शुभार्ता परगटतालो आनी सळतरांच्यो पिडा शिडा गुण करतालो. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसू तुमच्या सोबे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. एक दीस एक कोडकार जेजूसशी येवन ताचे मुखासर पडून अशें परती लागलो, तुवें कुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजूक ताचे सुरसुरे भोगले. ताणें आपलो हात उबारलो आनी आपूण म्हळें, हांव कुशी व्हरतां, नितळ जा. तक्षणच ताचें कोड नपयस जालें आनी तो नितळ जालो. उपरांत जेजून ताका कडक ताकीद दिवन म्हळें, पळय, ह्या विशीं कोणाकच सांगनाका. सीदा याजकासशी वचून तुका दाखय आनी तूं नितळ जाल्ले खातीर मोइशेन फर्मायिल्ली काणीक भेटय. ही सोमेस्तांक एक रुजवात जावं. पूण तो भायर गेल्लोच सगळ्यांनींतल्यान ही खबर परगट करूंक लागलो की जेजूक खंयसरी शहरांत उक्त्यान वचूंक जावंक ना. देखून एकसुऱ्या सुवात्यांनी ताका रावचें पडटालें. तरी चारी कुशींचो लोक ताचे सशी येवनूच आसतालो. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. पुरा संगतींच्यो आज दोन विशय सांगूंक पळयता. पयलें, तुमकां कोणेय एक सवाल विचारला, चड करून तरणाट्यांचें हें सवाल. देव जर तर इतलो मोगाळ, इतलो काकुळदार, तो संवसारांत पिडा कित्याक धाडटा? देव बरो तर आमकां कश्टांक कित्याक घालता? देव बरो न्ही? हें सवाल तुमकां कोणीय जावं पुरो, तुमच्या ल्हानशा भुरग्यांनी सयत विचारलां जावंक पुरो, या तुमच्या मदेंच आसूंक पुरो हें सवाल. देव बरो तर आमकां कित्याक कश्टाक घालता? दुसरें, आमच्या मदेंच थोड्या फावटी थोड्यो मॅजिकाच्यो संवयो आसा. आमी चिंता तश्यो आमी केल्यो जाल्यार जावंक पुरो. एका पॉकेटींत त्या दीस कितें करचीत आसतना तो 100 रुपया तुका बरो तातूंत लक्क आसा म्हूण कळ्ळें. तो 100 रुपयांचो नोट त्या पॉकेटीच्या भितर आसा, तो केन्नाय भायर वचना. थोड्यांची पातयेनी आसा, तो नोट आसता पर्यंत म्हज्या पॉकेटींत पयशे उणे जावचे नात. थोड्यांची चिंता आसा वस्तूर, हें वस्तूर घाल्यार आज म्हाका लाखच लाख. थोड्यांची चिंता आसता आनी कितें घरचो रंग जावंक पुरो, जागो जावंक पुरो. आमी चिंता ओल्यो संगती वापरल्यो जाल्यार आमच्या जिणेंत बरें जातलें. तुमकां केदाळ तुमी अशें करते आसात, अशिल्ल्यो संगती पाळल्यात, उक्त्यान आमी सांगच्यो नाकात. पूण हांव चिंता थोड्या मापान हर एकल्यांत ओल्यो संगती थोड्यो थोड्यो करनासात. जावं. दुसरें हांवें म्हळें म्हाका एक आज काणी सांगूंक जाय. ही काणी आयच्या पयल्या वाचपाची.
हाका लागून चड आमच्या जिणयेक हांव अनुवाय करूंक वचना. ह्या काणयेंत कितें कितें आसा तें थोडे संगती आमकां समजल्लेंच आमकां कळटलें आमच्या जिणयेंत असलें उणेपण आसा गी म्हणलें. देखून ही काणी सारकी आयकय आं. म्हाका सगळें सविस्तार करून सांगूंक नाका, हाचे पयलें वाचप. पूण मोठ्यान थोड्यो संगत्यो जर तर ह्यो संगती आमचे थंय नात. हांवें सुरू 2 घडीत सांगली. एक आमकां हेरां सवालां विचारता, देवान आमकां कित्याक सांडला, देव आमकां पळयनांगी, देव आमकां आयकनांगी. या दुसरें आमी देवाची सकतच मॅजीक नमुन्यार चिंताव तर हाका जाप मेळटली. हाच्या पयल्या वचपान आमकां सांगलें फिलिस्तीगार ते इस्रायलगारांचेर झूज मांडटात. आनी इस्रायल आणखी ल्हानसो गांव. ते झूज मांडूंक चिंता आसतना हांगा आसा ताच्या की पयलें तांच्या मदें न्यायकर्ता जावन आशिल्लो एली. आनी एली देवबिरांतीचो मनीस. पूण ताचे पूत दोग तांकांय आमी कितें बळवळेन आयिल्ले म्हणटा हांव. याजक पण देखून बापूय याजक देखून पूतय याजक जाले. ताका लागून होफनी आनी फिनेयास हे दोग ताचे पूत. पूण धर्माकच याजक जाले न्ही, हंकारान भरतात ते. आनी आयचे वाचप इल्लेशे थोडे आयचे वाचप सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांतले अध्याय 4 तावन सुरू जाता. अध्याय 2 गेल्यार आमकां कळटा हे दोगी होफने आनी फिनेयास दोगी पूत एलीचे हंकारी गर्वान भरतात. आनी ते पयलें जावन देवाक आयकनात. तांकां याजक जावन नमियारले देवानच, पूण देवाचे ते आयकनात. आनी दुसरें लोकांचे ते शोशण करतात. याजक जावन तांचे कितें कायदे पाळूंक जाय आसले ते पाळना. हें आमकां लागू जाता याजकांक. आमी थोड्या फावटी म्हणटा आमचे आपोवणे देव आपोवणे म्हणून थोड्या फावटी देवान आपयलां तरी निमाणी आमी थोड्या फावटी खुशी करची आमचीच. देखून आज तुमचे लागीं विनंती, मागात याजकां खातीर मागा. याजक मेळच्या खातीर तुमी मागतात तशें याजकांनी तांच्या बेसांत प्रामाणीक उरच्या खातीर मागा. पूण हे दोग याजक आसले तांचे कायदे पाळिनात. आनी देवाचो रागच म्हणल्यार बरी तांचेर भेसता. पूण कितें घडलें गी म्हळ्यार सावकास करून लोक मजेन आसतना देवाचीच तांकां विसर पडली. आतां थोडे शांत समाधान आसा, व्हड समस्या नात तांच्या लागीं. देखून बरें सुशेगाद जिणी आसतना देव कित्याक जाय म्हणलें चिंतप भोवशा तांच्या मदें आयलें. देवाचीच विसर पडली. आमच्या जिणयेंत ती भोगता गी आमकां. जर तर थोड्या फावटी कुटुंबांत आमी मागल्याच्या की सहट देवान म्हाका दिलां, म्हज्या कुटुंबांत व्हड समस्या येवंक नात. आपापींच मस्तू जाणांनी म्हणचे आसा. आजकाल मस्तू युवा जाणा थंय हातभर न्हू जोड आसा. हांव कोणाकी गुणी अवकार करना. हातभर जोड आसा. पूण म्हजे लागीं कसल्यो गरजो, म्हज्या सदांच्या गरजेक जाय तितलें म्हाका आसा. देखून देवाक आमी कित्याक सोदून वचूंक जाय, हे गरजे कित्याक वचूंक जाय म्हणलें सवाल जायत्या लागीं येता. तेंच आमी पळयता हांगा इगर्जेक थोड्या फावटी गरजे नासते. तशें म्हणून तुमी आज विश्वासी भक्तीक हांगा आसात, ताका लागून तुमकां गुणी अवकार करना. पूण जायत्या लागीं असलें चिंतप येवचें साध्य आसा. ताचे उपरांत आतां हे फिलिस्तीगार ते म्हणटात आमी इस्रायलगारांचे झूज मांडया. आनी हांकां येदोळच बर्म आमी आसावणे, आमी गटमूट आसाव झुजया म्हूण झुजांत सोलवाले. 4000 दादले मेले. पळया ल्हान गांव तो, ल्हान पर्जा, 4000 दादले मेले. तांची परिस्थिती कशी जायत. आनी त्या वेळार सगळे नश्ट जाल्ल्या वेळार आतां तांचे मदें सवाल येता, देवान आमकां कित्याक मरूंक लायलें. नश्ट जाल्ल्या वेळार तांच्या मदें मोर्न आयिल्ल्या वेळार ह्या दुस्मान जिखल्ल्या वेळार आयचें किर्तन तें सांगता आमचे दुस्मान आमकां पळोवन हांसते आसात. देखून दुस्मान जिखल्ल्या वेळार तांच्या मदें सवाल आयले, देवान आमकां कित्याक कश्टाक लायलें म्हणून.
आनी त्या वेळार तांकां कळ्ळें आमी हांगा येवन तुंबू मारला पूण सोल्ल्याची पेट आनीकी सिलो गांवांत पयसल्या गांवांत आनीकी थंयच आसा देखून सोल्ल्याची पेट जर तर आमच्या मदें आयली आमी जिखतले हांव मॅजीक करूंक चिंतलें तांणी मॅजीक करूंक चिंतलें ह्या घडये भाव भयणीनो ल्हव ताळ्यान सांगता आमी आगमेन कितलेशे नायेत ते मीठ कितलेंय वापरयेत आमी आमची बेंतीन कितली घट्ट घालयेत कोंत कितलेंय वोड घालयेत पूण भावार्थ नांतर सक्कड पोकळ ह्यो संगती मॅजीक करनात ह्यो संगती आमी भावार्थ कसो जियेंक जाय म्हणून आमकां उगडास करून दितात देखून बेंतीन कितलीय वोड घालया कोंत कितलेंय वोड घालया आमकां ते उपकारा पडना भावार्थ पयलें आसूंक जाय आनी त्या वेळार ह्यो संगती आमचो भावार्थ आणकी चडयतात सोल्ल्याची पेट आडली आनी सोल्ल्याची पेट तांच्या मदें आयली म्हणटना लोक सगळो भोवशा कुशाल भरीत जालो उमेद तांचे ती भरली आनी व्हडल्यान ताळो घालून ते जयकार करूंक लागले आतां फिलिपिकार भियेले आनी म्हणाले ओ आतां जाल्यार आमकां हे इस्रायलकार येतले आनी चलवयतले देखून आमी कितें करचें ते काऊ जेणेन भितर बसोंक नात ते सयत आणकी तांकां एकामेकाक उत्तेजन दितात प्रोत्साहन दितात आनी म्हणटात आमी झुजया तांचेर झुजया म्हणून इस्रायलकारांनी चिंतलें सोल्ल्याची पेट आमच्या सांगात आसल्यार देव आमकां निवारता झुजले ते पूण आतां परत्यान 4000 न्हय 30,000 इस्रायलकार मेले परत्यान सोलवाले कित्याक आमकां वांसय जाय आसल्या सोल्ल्याच्या आर्कपेटेन कितेंय केलें ना फिलिपिकारच ते फिलिस्तीकार सोल्ल्याची पेट व्हरून वेतात तांच्या मदें व्हरून वेतात ही सोलवणीची निशाणी आतां इस्रायलकारां देवान तांकां दिल्लेत आतां आमी चिंतया ही ताबेरनाकल आसा हांगा क्रिस्ताचें हाजीरपण ह्या सगळो युकरिस्तच ते पूण कोण एकलो येता आनी ताबेरनाकल घेवन वेता पळोवन धांवता आनी त्या ताबेरनाकलाक अन्य देवांची पुजा करता आमकां कशें बगूंक आमचो देव गेलो न्हय की इस्रायलकार आतां ओपवातात सोम्या आमी चूक केली आमी आमच्या मदें हेर देवांक दवरले आमकां बक्षी म्हणून मागतात आनी सामुएलीक विनंती करतात आमचे खातीर तूं देवा विनंती कर तूं आमचो न्याय करता तूं विनंती कर सामुएल कितें करता एक होम बली भेटयता ल्हान एक शेळी हाडटा मारता आनी देवाक भेटयता आनी तें देवाक पावलें देवान तांकां जैत दिलें भाव भयणीनो ह्या आल्तारीर येदोसो उंडो त्या उंड्याक येदोसो उंडो आनी तुमच्या हातान मेळटा आनीकी ल्हान ताका बोळ आसा गी हेर कोणाक तो तुमी उंडो दाखयला जाल्यार हांसूंक घात आमकां हे देशा ह्या देव्या कुडक्याक तुमी म्हणटात तुमचो देव आमचो कसलें बोळ आसा आमचो बोळ आसा आखरेक सामुएलीची होम बली ल्हानशी शेळी देवाक पावली आनी देवान तांकां निवारलें 20 वर्सां भर सोल्ल्याची आर्कपेट नातल्ली ते आतां परत्यान जोडूंक पावले आनी देव तांचे मदें आयलो ह्या घडये आमचो भावार्थ घट करया आतां आमी परगटल्लें उतरच ह्या देव युकरिस्तच जावं पुरो हें देवाचें उतर हें म्हूण आमकां आयकून संवय जाल्या पूण देव आमचे लागीं उलयता देव आमच्या मदें खरेंच येवकरिस्ताच्या रुपार हाजीर आसा ही बली नव्या सोल्ल्याची क्रिस्तच होम बली शेळी त्या शेळयेचे संपूर्णाय आसा जेजू क्रिस्त आनी तो आमकां ह्या उंड्या वायनाच्या रुपार मेळटा ताच्या उतराच्या रुपार मेळटा देखून आमचे दुस्मान कितलेय हांसूं आमची केळकुलां करूं आमकां केंडू 1 वर्स न्हय 20 वर्सां न्हय आनी कितली 200 वर्सां पूण इगज माता ह्या 2000 वर्सांक सोलवंक ना आनी 20,000 वर्सांक सोलवोवची ना पूण ह्या घडये आमी भावार्थान जियेल्यार मात्र आमच्या इगर्जेक आमी बळादीक खांबे जातले देखून आमचो भावार्थ सांगचो नाका देवाचेर फातयेया देव आमच्या सांगाता हर एक घडये सुखान आसतना आसतलो आनी
हांवें सुरू सांगिल्ली 2 सावलां. मॅजिकाच्या बळाचेर पाती येवचें नाका. आमच्या भावार्थाच्या बळाचेर पाती येया. दुसरें, कोण आमकां विसारता देव खंय आसा, देव खंय आसा थोड्या फावटी लिपोवन रावता, तो गुपीत आसा. कित्याक आमकां ताची विसर पडल्या, पूण ताका आमची विसर पडूंक ना. तो खरी एक घडये आमचे सांगाता आसा. म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे नेमी आमच्या राज्य सेवेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घेवं. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवार आमी मागतां तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार म्हणून आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागतां. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसो. हांव शिकाळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचे स्मरण संभ्रमतांव, जिव्या भावार्थान ताचे पुनर्जिवंतपण परगडतांव. थीर बरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक अत्रेकतांव. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची.
तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सोमेस्त मनशां बसोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta so good pergatuya Sumia Jesu Tujhe Mara Ami Sama Ganta Tujhe Puna Jivat Purami Pergata Tujaya बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनीची काल्स तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पिठो पावल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरो सोदून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकुवार मुरी देवाचे माये सांगती भाग्यवन जुजे तिचो पती भाग्यवन दंडुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांक त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेधार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक. Amen. आमच्या सुरुंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयिल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दये करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बोलवशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंदुतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येत आनी रस्व चलयताय ससनाच्या ससनाक. Amen. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सौवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली आमी सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर प्रार्थुया. प्रितीवंत बापा, तुज्या पुताच्या नांवाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवचिलें. हे तुज्या मोगाचे येवजणे पासत हो दिनवसनाचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटापलेली तुजी सोडवून सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारूंक सरकार तुका सासनाक वाखाणूंक आमकां फावय म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दयेकन बसात.
मोगचनो गेल्या त्या 40 वर्सांच्या की चड वर्सांत हांव जानेवारीच्या 14 तारखेर जेजू बाळकाचें फेस्त करची आमची संप्रदाय आनी ह्या वर्सा हें फेस्त जानेवारीच्या 14 तारखेरच आचरण करूंक जायती आनी सर्व तयाराय आमी केल्ली तुमच्या सांगाता मेळून ती तुमी पळयल्या पूण कोवीड पिडे निमती आनी गव्हर्मेंटान दिल्ल्या गायडलायन्सा निमती असली थोडी ही फेस्तां वा नोवेनां करूंक आमकां असाध्य जालें पूण मुखल्या दिसांनी असली स्थिती आनीकी चड कठीण जातली म्हणून आमी पाती येता त्या देखून आमी एक निर्धार घेतला फाल्यांच्या दिसा जानेवारीची 14 तारीख हांगासर आमी जेजू बाळकाचें फेस्त आचरण करतले भोव विजृंभण रितीर ना तरी एक साद्या रितीर आमी आचरण करतले फाल्यां हांगासर फेस्ताची मिसां ह्या रितीर आसात सकाळीं 6 वरार पयले मीस कोंकणी भाशेंत सकाळीं 7:30 वरार कन्नडा भाशेंत सकाळीं 9 वरार 10:30 वरार आनी 11:30 वरार कोंकणी भाशेंत ह्या पोटी 11:30 वरार एक नवे मीस आमी एक्स्ट्रा दवरला आनी दनपारां 1 वरार कोंकणी भाशेंत 4 वरार मल्याळम भाशेंत 5 वरार इंग्लीश भाशेंत आनी फेस्ताचे निमाणे मीस आनी व्हड मीस सांजेर 6 वरार फाल्यां 2 फेस्ताची व्हड मिसां आसतलीं सकाळीं 10:30 वरार आनी सांजेर 6 वरार त्या देखून तुमकां सर्वांक ह्या जेजू बाळकाच्या फेस्ताक वतायाचे आपोवणे आमी दिता येताना दया करून तुमचे लागीं विनंती सर्वांनी मास्क घालून येवचें कित्याक कोवीड वाडांतले वरी आमचे जावन कितें आमकां तांकी भितरलें आसा तें आमी करचें तशेंच तुमची भलायकी चड गरजेची आनी तुमी आसाव जाल्यार आमी आसाव आनी जेजू बाळोक आमकां सर्वांक राखता म्हणली ती आमची पातयेणी त्या देखून भलायकी आमी सांबाळया आनी जेजू बाळकाचें फेस्त एक सरळ रितीरपणी आचरण आमी करया ह्या फेस्ताच्या भोंवती जायतो खर्च आमी आसा आनी तुमचो सांगातपण आमी ह्या फेस्ता वेळार आशेता तुमकां सर्वांक बरें मागता आनी बरी भलायकी तसो देव जेजू बाळोक तुमकां तुमच्या कुटुंबाक आशिर्वाद दिवं दी स्वरुपी रावया सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन प्रागच्या बाळका जेजूचे नोवेन सांगता मागया मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा आसुमी सर तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो पिडागून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता प्रागसो जेजू बाळोक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां आमच्यो सगळ्यो गरजो आमची त्या समा बाळका जेजू मुखार दवरुया आज आनी फाल्यां ह्या पुण्यशेताक येवच्या सगळ्या विश्वासी आनी भक्तिकां खातीर मागया आमच्या कुटुंबांनी देव भिरांत सोडूं म्हूण मागया कित्याक देव आसतना आमकां जाय आसलें सगळें तो दिता सांगता मागया ए भगेवन जेजू बाळका तुजी सर पदवी अजा पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखल्लोलो आसता तुका पातयेन उलो मारतेल्या सक्तांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकयल्या बक्षिता तशें आमची पत्तां बगोस
आनी आमकां नाळ्यांत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरी एकूच पेंबरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव ही फळ तुज्या कुशीचें जिजू. मगे म्हणजे मरिये देवाची माय अमाप्यांक आदरणाधिकार आतां आनी आमच्या मरणाची घडीर आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी आमचे मदें जेलो नमान मरी एकूच पेंबरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव ही फळ तुज्या कुशीचें जिजू. मगे म्हणजे मरिये देवाची माय अमाप्यांक आदरणाधिकार आतां आनी आमच्या मरणाची घडीर आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी आमचे मदें जेलो नमान मरी एकूच पेंबरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव ही फळ तुज्या कुशीचें जिजू. मगे म्हणजे मरिये देवाची माय अमाप्यांक आदरणाधिकार आतां आनी आमच्या मरणाची घडीर आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी आमचे मदें जेलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. जेजू बाळकाक मागणें. ह्या जपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एक आकुळतीची दिश्ट घाल म्हणून तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. तुवें इतलें बिरमोतेन बरोल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुंचाक सदां सर्वदा आमेन. बाळका जेजून आमकां फावो केल्ल्या सर उपकारां खातीर ताका अर्घा दिवया. मागया. ए भोव उदार बाळू जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दये केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्घां भेटूंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी फातयेनी आमी तुजेर दवरता. तुज्या अजापांच्या इमाजी मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दी आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दी. सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. सोमी जेजू ख्रिस्त तुमचे सोवे रावूं आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावूं आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावूं आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोवें जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. हेचे दिसा उगडास दवरया. ती सोल्ल्याची आर्क पेट या आमचें ताबेरनाकल दुसरें खंय न्हय. आमचें जण एकल्याचें काळीस. कित्याक तुमी क्रिस्ताक घेतला त्या क्रिस्ताक घेवन तुमी घरा वेतात. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचें व्हड उपकार. Esa
शिवा